नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आज एक काणी सांगता, ताजी नाव तीन सूचना म्हणून. एक गांवांतू महेंद्र वर्मा म्हणून एक राय आशिल्लो. तागे लागी मस्त जन मंत्री आशिल्लींची. तांतू भितरी मणिमंतू म्हणून मनीसू ताका भारी बुदन म्हूण दिसता. ताका प्रधानमंत्री कोरका म्हूण ताका मन जाता. त्या विशयी ताणें राणीले सांगतना राणी सांगता, शुक्र म्हूण अनेक मंत्री आसा न्हय, तो खंयच्या उणे आसा म्हूण म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार शुक्र तिगेलो संबंदी जावन आशिल्लो. तूं ताकाच प्रधानमंत्री कोरका म्हूण म्हणटा ती. राया मस्त म्हणना, ताका मणिमंतूची चड बुदंत म्हूण दिसता. जाल्यार तो सांगता, जायत एक परिक्षा कोरया. तांतू भितर कोण चड बुदंत म्हूण दिसता की ताका प्रधानमंत्री कोरया म्हूण सांगता. तेच वेळार तागेल्या राज्या भितरी एक कोट्याधीश आशिल्लो, श्रीमंत मनीस. ताका एकी धूव आशिल्ली. ती वार्डिके वेळेर वार्डिके खातीर वाडून आशिल्ली. तिगेले वार्डिके खातीर 3 चल्ल्याले सोयरीक येता. तेगय योग्य चल्ले, सन्न प्रायेचे, लायकून शिकिल्ले. तेगय एक गुरू लागीं शिकवण करूनाशिल्लींची. तशें जावन त्या कोट्याधीशाक ह्या तेग्गां भितरी कोणा विंचूचें म्हूण कळना. तेगय एकूल एक आसाची, तेगय बुदवंत आसाची, तेगय स्फुरद्रूपी आसाची. कसं करचें म्हूण तो ते गुरू लागीं वता आनी ते गुरूला निमगीता, तेगय तुगेले शिश्य न्हय, हांतू भितरी कोणाक म्हगेले धुवे दिवन वार्डीक करूं म्हूण निमगीता. तेन्ना गुरू सांगता, तेगय म्हगेले शिश्य, हांव कशें सांगचें? हांव एक करता, हांव तेग्गांकय एक वस्तू दिता. तेंची सूचने म्हूण तुमी लेखून तूंच पळय तेन्ना कोण योग्य म्हूण सांगता. आनी 3 जनांक त्या एक जनांकय एक वस्तू दिवन सोडता. एकल्याक माती दिता, दोनीच्याक भात दिता आनी तिनीच्याक उदक दिता. हे श्रीमंत मनशाक ताजेन कसले अर्थ जायना. तो ते समस्ये घेवन रायाला आसतना येता आनी राया लागीं सांगता, हाका परिहार तुवें सांगका राया म्हूण सांगता. राय लेखता, हां लायक जालें. हांतू भितरी मणिमंताल आनी शुक्राल परिक्षा जातली म्हूण लेखून तो तांकां दोगांकय आपयता आनी हागेले समस्ये कशी म्हणून तुमी परिहार सांगका म्हूण सांगता. तेन्ना तांणी सांगताची, सुरवेक त्या एक जन चेल्ल्यांकय तुमगेले पक्ष दवराची, तुमगेले विशय तुमी सांगयाची म्हूण सांगताची. तेन्ना सुरवेच सांगता, पळय म्हाका गुरून माती दिल्या. माती म्हळ्यार एक क्षेत्र. माती नातल्यार कसलेय वाडोवचें जायना. तें देखून मातीची श्रेश्ठ गुरून हांव योग्य म्हणून हाजे मुखांतर तुमकां सांगलां म्हूण सांगता. तेन्ना दोनीच सांगता, खाली माती आसल्यार कसं प्रयोजन? बी जावका न्हय. गुरून म्हाका बी दिल्या, भात. अन्न म्हळ्यार ब्रह्म. तें देखून अन्न नातिलें, खाली क्षेत्र आसून कांय प्रयोजन ना. तें देखून हांव चड योग्य म्हूण सांगता. तिनीच सांगता, क्षेत्र आसूनय, बी आसूनय, उद्दानांतल्या कसं प्रयोजन? पुरा करपून वतलें. उद्दानांतलें जीवन करूं साध्य ना. अन्न नातिलें आसूं येता थोडे दीस ताईं, उद्दानांतलें जायना म्हूण सांगता. हांव श्रेश्ठ म्हूण म्हणटा. तेन्ना राय सांगता मणिमंताक आनी शुक्राक, आतां तुमी सांगयाचें, आनी कोण योग्य म्हूण म्हणटा. तेन्ना शुक्र सांगता, उद्दाक कोणा मेळ्ळा तोच योग्य. कित्याक म्हळ्यार उद्दानांतलें जीवन काडूंकय जायना कोणाकय. क्षेत्र आसो, बी आसो, उद्दा जावका, तें देखून तोच योग्य म्हूण सांगता. आतां राय सांगता मणिमंताक, तूं कसो सांगता म्हूण निमगीता. तेन्ना मणिमंत सांगता, म्हाका तेग्गालय वस्तू पळोवका, एक म्हणटा गुरून दिल्लो वस्तू हांव परिक्षा कोरता म्हाका म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो माती पळयता, दोनीच्याल बी पळयता, ते भात पळयल्यार सिजयलेलो भात, तिनीच्याल उदक पळयल्यार तें मिट्टा उदक. तेन्ना तो सांगता, पळय राया, सिजयलेलो भात किल्ल ना, झाड जायना, भात जायना. मिट्टा उदकान कसलेय प्रयोजन ना. तें देखून गुरून सूचन दिल्या कसं म्हळ्यार ताणें कोणा माती दिल्या पळय तोच सगळ्यां पशी योग्य म्हणून गुरूल सूचन ही म्हूण सांगता. राया वय दिसता.
तांगेल समस्येक एक परिहार मेळटा. राय लेखता एक समस्येन ते श्रीमंताकय समाधान जाल्लें, राणीकय समाधान जाल्लें. आतां मणिमंतू योग्य म्हणून रायाकय कळटा आनी रायू तक्काची प्रधानमंत्री करता. नमस्कार.